नाडकर्णी सर, एक गजालीचेर मुद्दम येवपा जाय दॅट द लास्ट पार्ट ऑफ दीस शो इज दॅट तो म्हळ्यार प्री प्रायमरी. आतां सरकार म्हणटा की फॉर्मल स्ट्रक्चरा भितर आमी घेतात म्हणून. हय बाय एज्युकेशन डिपार्टमेंट्स ओन एडमिशन देर आर मोर देन 2500 to 3000 प्री प्रायमरीज अक्रॉस गोवा. आज जेन्ना सरकार म्हणटा की तुमी फॉर्मली फक्त रजिस्टर जायनाका, तुमकां आमचें अप्रुवल लागतलें चलोवपा खातीर. अशी परिस्थिती भितर ग्रांट्स काय सरकार दिना प्री प्रायमरी. ग्रांट्स म्हळ्यार की विशय सगळो फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वतात, मागीर थंय बजेटाचो प्रश्न येता आनी तो किचकटीचो विशय जाता. पूण जर सरकार म्हणटा की फाल्यां आमी ग्रांट्स दिवचे नात, जाल्यार सरकाराक सेक्टर कंट्रोल करप शक्य आहा काय कितें? खरें म्हणल्यार काही प्रमाणात कंट्रोल जाय, काही प्रमाणात कंट्रोल जाय. पूण त्याच बरोबर जी सोसायटी, जी संस्था तें स्कूल चलयता तांचेरय विश्वास जाय. म्हणजे ते ऑटोनॉमी तांकां दिवपाक जाय. आतां प्रश्न गोंयांत 2-3 तरेच्यो प्री प्रायमरी स्कूल्स आसात. एक आसा ती एटॅच टू स्कूल्स, मागीर ते हायस्कूल आसूं ताका आसा. प्रायमरी स्कूल म्हणजे प्री प्रायमरी, प्रायमरी हायस्कूल अशी किंवा हायर सेकंडरी अशे पद्दतीन आसा. पूण थोड्यो प्री प्रायमरी अश्यो आसा ते आर एक्सक्लुसीव, कोणाच्या तरी फ्लॅटांनी चलता, कोणाच्या तरी घरांत चलता, अश्यो प्री प्रायमरी आसा. तर तांकां कंट्रोलिंग कशें करतले, तांचें नियंत्रण कशें करतले हो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्यो ज्यो आसा प्री प्रायमरी, तांकां प्री प्रायमरी म्हणनात, तांकां अंगणवाडी म्हणटात. जवळ जवळ 1500 अंगणवाडीज आर देयर विथ हे वुमन चायल्ड डेव्हलपमेंट. मागीर तांचे कडल्यान हें सगळें कशें जातलें? तशें जर पळोवंक जाय जाल्यार म्हजो अनुभव असो आसा, ह्यो पळय अंगणवाडी शिकोवपी टिचर ह्यो आसा तांकां खरें सगळें जें आतां करपाक सोदतात न्ही राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणां आसा तें तांकां ऑलरेडी खबर आसा, तांकां खबर आसा. पूण तें इम्प्लिमेंट जायना. हांव खूब खेपे तांचे कडेन उलयलो, कारण लागींच खंय तरी दुसरी इंग्लीश प्रायमरी स्कूल आसा, थंय पयले दिसाच ABCD घालता म्हणून ती म्हणटा आमकां ABCD दिवचें पडटा. दुसरें हे अंगणवाडीच्या टिचरांचो आनी एक प्रॉब्लेम आसा, थंय अंगणवाडी टिचर जी आसा ती चडशी शिकोवपाक पावना, पावना चडशी शिकोवपाक. हाजें कारण कितें जाल्यार तिका बाकीचीं कामां आसा. कोण गुरवार बायलो आसा, तांकां डिलिव्हरी कोणाची जाल्या, तांगे बाकी सगळो तो स्टॅटिस्टिक्स जे आसा ते तांकां एक कडेन करचें पडटा. त्यामुळे थंय हेल्पर आसा तीच टिचर जाता प्रत्यक्षांत. म्हण हांचें कशें करतले? म्हत्वाचें म्हणल्यार आतां जरी शक्य जालें ना जायत, फुडल्या 5-10 वर्सां सरकारान ठरोवचें पडटलें हांकां ग्रँट दिवपाची. आतां कशी ग्रँट दिवपाची? अंगणवाडीक सद्या पगार आसा म्हाका 16,000, 12,000 आनी 10,000 कितें तरी. 10 वर्सां कंप्लीट जायसर 10,000, मागीर 12,000 कितें तरी, आनी 20 वर्सां कंप्लीट जाले नंतर 16,000 असो तांकां पगार आसा. पूण हो तरी पे स्ट्रक्चर ह्या प्री प्रायमरी टिचरांक येवपाक जाय. तुमकां म्हणटा की इव्हेंच्युअली सरकाराक ग्रांट दिवपाचो विचार करचोच पडटलो. या ऑस्कर सर, या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, Anganwadi is going to be part of the system. ऑस्कर सर, प्रश्न हो की सद्याक जेन्ना सरकार म्हणटा की तुमी स्ट्रक्चरा भितर येयात, फक्त रजिस्ट्रेशननी आतां तुमकां अप्रुवल लागतलें, पण ग्रांट दिवपाच्या बाबतींत सरकारा कडेन अजून कांय येवजणय ना, तशी फायनान्शियल प्रोविजनय ना. सो इन एबसेन्स ऑफ दॅट, डू यू थिंक इतली जेन्ना व्हडली संख्येन आमच्या राज्या भितर प्री प्रायमरीज आसात, whether it is possible for the government to regulate that sector? Of course, government, since they have come forward, they have to regulate. And then, new education policy, it's going to be a big burden, financial burden on the government, because the number of students per class, per teacher is going to be nearly half. Yeah. And how many teachers the government is finding difficult to pay the salaries. Yeah. And if they are going to implement like this, it's going to be, government has to increase the allotment of money towards education. Yeah. म्हाका एक दिसता, new education policy, we have to take it very seriously to understand the destruction that we are causing in the name of education. I mean, all educated. तूं आतां चोयलो जाल्यार you walk, you travel from any and one end to the other, you will find plastic milk packets and thrown. Kon udeta? Educated people. And who is cleaning? Uneducated people.
where we have reached today. Yeah. So new education policy, we have to do something to protect our environment. Protect our environment. Yeah. Absolutely.